हांवें जें कितें सांगलेलें आसा प्रवीण आर्लेकराचे खंयच्या परिस्थितीन हेचेर FIR जावपाक जाय फॉल्स एफिडेविटाचेर आनी उदकाचें कनेक्शन तेणी घेतलेलें मिटर बसयन आसतना स्थानीक MLA जी फॉल्स एफिडेविट दिल्या इलेक्शनाक निवडून येयला आनी तेणी आपली प्रॉपर्टी ही गव्हर्मेंटाक दाखोवंक ना आनी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली म्हणून दाखयलेली आसा म्हणून हांव पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर PI कडेन येयल्लो PI मेळोंक ना सब इन्स्पेक्टर मेळ्ळो हांवें ताका डिस्कस केलें आनी ब्रीफ केलें कित्याक लागून अशें म्हणटा हांव की तुमी जाणा आसतले अख्खे इंडियेन आमचो एक महाराष्ट्राचो एक भाग जो आसा तेतून BJPचो गव्हर्मेंट आहा महाराष्ट्रान तांकां शिवसेनेन सपोर्ट केल्लो शिंदे शिवसेना गट आनी शिंदे ग्रुपाचो एकटो अब्दुल सत्तार जो आसा हो महाराष्ट्राचो एक कृषी मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो शिवसेनेन आसलो आनी हेणी एक फॉल्स एफिडेविट दिल्ली आनी स्थळीय स्थानीक पोलिसांनी तेजेर इन्क्वायरी केली इलेक्शन कमिशनानूय इन्क्वायरी केली आनी हेजे जे मंत्रीपद जे आसले अब्दुल सत्ताराचे हेका तेंच्यांनी शिंदे ग्रुपाक त्या मनशाक यूज केलो आनी आतां तांकां आतां राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान सपोर्ट करिना फुडें हेका राष्ट्रवादीक तांकां खंय तरी मंत्रीपद दिवपाचें आसलें पूण हेंचे शिवसेनेचे एका मनशाचे तेंच्यांनी मंत्रीपद काडलें आनी राष्ट्रवादीक दिलें आनी BJPक तेंच्यांनी सपोर्ट केलो पूण हेणी फॉल्स एफिडेविट दिल्या आनी हेका जर ते आयज ते मंत्रीपद काडटा आनी थंयसून डिस्क्वॉलिफाय करपाक केला तेंच्यांनी आज पासून तेंच्यांनी कोर्टाची डिसिजन तांकां मेळोंक ना पूण थंयसर FIR जाल्ली पूण हांगाले स्थानीक पोलिसा कडेन हांवें पोलीस कंप्लेंट केल्लेली आसा आनी इलेक्शन कमिशनाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा प्रवीण आर्लेकराची ऑलरेडी केल्लेली आसा इलेक्शन कमिशन बेश्टे ते नांवा पुरती बसलेले आसा हांव ऑन रिकॉर्डूच सांगता ही गजाल लागून इलेक्शन कमिशन हे बसलेले आसा तांकां म्हयन्याक पगार मेळटा ते कितें सांगता म्हाका तुमी कोर्टान वचा म्हणून कोर्टान वचपाक तुमचे कडेन आमी येवंक नासले न्हू तुमकां पावर कितें आसा इलेक्शन कमिशनाक आमी जेन्ना इलेक्शनाक जेन्ना उबे रावतात आनी नॉमिनेशन जेन्ना फॉर्म भरता तेन्ना इलेक्शन कमिशन आमकां कितें सांगता तुमची प्रॉपर्टी कितें आसा ते दाखयात एसेट्स कितें ते दाखयात तुमचे क्रिमिनल कितें रिकॉर्ड आहा ते दाखयात इलेक्शन कमिशनाक पावर आसा की ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक तुका म्हयन्याक पगार घेवपाक आमी थंय बसयलेलो ना इलेक्शन कमिशनाक तो येवन बसलेलो आसा गव्हर्मेंट ताका बसपाक तांकां गव्हर्मेंट ताका म्हयन्याक पगार दिता ताका सुख सुविधा दिता गाडयो दिता ट्रान्सपोर्टेशन दिता रावपाक दिता पूण तुजे कडेन पावर नाका म्हणटा हांव ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक तेंच्यांनी एक बरोवन सांगूंक जाय बाय नाजाल्यार शोकस नोटीस काडूंक जाय आसलें बाबा तुजेर एक केस घातलेली आई खरोखर तुजी फॉल्स एफिडेविट आहा तुमकां गावलो तो फॉल्स एफिडेविट केला म्हणून तरी आसतना तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना म्हणून हांव हांगा पोलीस स्टेशनाचेर येयल्लो जसो महाराष्ट्राच्या मंत्र्याक जसो डिस्क्वॉलिफाय केलो तसो ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाचो म्हूण मागता तशीच हांवें स्पिकराकूय दिल्लेली आसा हेचेर कंप्लेंट दिली आहा स्पिकरान कितें सांगलां आपूण लिगलाक धाडल्या 2 म्हयने जाले स्पिकर ती घेवन उशापणाक धाडलेले अशें दिसता कित्याक लागून फाल्यां असेंब्ली चालू जावपाची आहा आमी ऑनरेबल हायकोर्टान गेल्या उपरांत मागीर ते कितें करतात स्पिकरा कडेन वचा म्हणून सांगता स्पिकर कांयच एक्शन घेना पूण आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान प्रत्येक गोंयकारांनी हेचेर बोध घेवपाक जाय की इलेक्शन कमिशन हे ताटा पंची माजर जाल्लेले आसा म्हाका तेणी लेटर धाडले की तूं वच कोर्टान म्हणून तूं कित्याक लागून बसलाय तर इलेक्शन कमिशन गोंयान ताका एक सेकंडली एक गोश्ट जाली आनी परत हांव दुसऱ्या गोश्टीचेर येता हेचेर उदकाचेर कंप्लेंट केल्ली हांवें प्रवीण आर्लेकराचेर FIR कर म्हणून हांगा पुलीस कित्याक लागून बसल्या पुलिसांक पावर ना पुलीस हो PI हांगा आसता न्ही हांचे हांगा पेडणे मतदारसंघात हांवें 2-3 कंप्लेंट केलेले आज पासून FIR करिना हांव PI FIR करिना कित्याक लागून करिना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या सभापतीक हांव एक प्रश्न करता तुमच्या समोर एकटो मनीस फॉल्स एफिडेविट तुमच्या भितर बसलेलो आसतलो घेवन आमी आयज तुमकां टीव्हीचेर सांगलें रिपोर्ट केलो भुरगे ते प्रवीण आर्लेकराक खंयचे नदरेन पळयतले तुमी म्हाका सांगा पळया गोंयच्या जनतेक तसले मनशाक BJPक जाय पूण आयज जे 33 MLA BJP कडेन आसा तांकां हांव प्रश्न करता आयज तुमी गोंयच्या लोकांक लागून काम करतात काय गव्हर्मेंटाची तिजोरी फोडटा तांकां लागून काम करतात काय तुमची स्वताची घरां भरपाक काम करतात आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें शिकयतले आतां तुमकां दिसता ते गोंयच्या जनतेक हांव सांगूंक करता हे जे MLA जे आसात हेंच्यांनी गव्हर्मेंटाची एक स्टॅम्प तयार केलेलो मनशाक तुमी सांबाळतात तेजी FIR कित्याक लागून जायना हांव येयल्लो हांव खूब फाटी येयल्लो आसा आतां लास्टाक हांव तुमकां वयता आसतना एक सांगता आयज तारीख 17 येता तो सोमार म्हाका दिसता तारीख उगडासना कितलो येता ते सोमारा जर तुमी जर FIR करिना जर भर कितले आतापर्यंत कितले कंप्लेंट केल्या पोलीस स्टेशनाचेर तूं पोलीस स्टेशनात 6-7 कंप्लेंट केल्या हांवें एकूय जावंक ना रजिस्टर एकूय रजिस्टर करिना म्हणून हांव ओपनली सांगता येता त्या सोमार पासून जर कंप्लेंट जर रजिस्टर जायना जाल्यार भर पावसान पोलीस स्टेशनाच्या कॅमेराच्या अंडर
कित्याक लागून हे सरकार कितें करतात कोणाक तरी धाडटले आनी म्हाका रातचे उखलून व्हरतले मारपाचो प्रयत्न करतलो पूण हांव ओपनली हांगा बसतलो पोलीस स्टेशन कॅमेराच्या अंडर बसतलो आनी जो पर्यंत FIR जायना प्रवीण आर्लेकराचेर आनी हेचेर आमच्या जो कोण UDC हांगा जो आसा कोण एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर आनी इवन कमिशनराची सुद्दां हांवें कंप्लेंट केल्लेली आहा तेंचे जो पर्यंत FIR जायना सोमार हांव मरे एक उदकाचो ग्लास घेनासतना उदकाचो थेंब घोट घेनासतना हांव FIR करिना जाल्यार हांव मरे उपोशणाक बसतलो आनी पोलीस स्टेशनाचेर बसतलो.